मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दाबोळी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून गॅस पायपलायनीची गळटी. वालेस जंक्शनाचेर गॅस पायपलायन गळटीची नोंद. परिस्थिती नियंत्रणात. दिवचल नुस्त्या बाजारात लोक नितळसाणीच्या समस्यांक दितात तोंड. लोकांक बाजारात वचपाक आडखळ. थळाव्या व्यवसायांचेर खर परिणाम. म्हापसा बस स्टँडाची अवतिकाय. कोयराच्या राशींनी लोकांक भोव त्रास. दुसरे वटेन रस्त्याची जाल्यार चाळण. संबंधित विभागाची आड नदर जाल्ल्यान म्हापशेकार बरेच फुर्योज. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दाबोळी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून गॅस पायपलायनीची गळटी जाली. वालेस जंक्शनाचेर गॅस पायपलायन गळटीची नोंद जाल्या. परिस्थिती नियंत्रणात आसा आनी कोणूच जखमी जावंक ना अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिल्या. गेल्या वर्साय अशीच घडणूक नोंद जाल्ली. गेल्या वर्साय अशेच तरेची गॅस लीक जाल्ल्यान भयाचे वातावरण निर्माण जाल्ले. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून ह्यो घडणुको जायत आसात. संबंधिताची हाचेर कांयच नदर ना वय काय कामां ताकतिकेन जावपाक जाय म्हण हलगर्जीपणान कृत्यां चल्ल्या. लोकांक प्रस्न पडला. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. दिवचल नुस्त्या बाजारांत लोकांक निवळसाणीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडटा, जाका लागून लोकांक बाजारात वचपाक आडखळ येतात. विक्रेते मार्केटा भायर नुस्तें विकपाक बसतात आनी हाकाच लागून थळाव्या व्यवसायांचेर परिणाम जाता. बाजार वाठारांत सारकी नितळसाण ना. नुस्त्या मार्केटा भोंवतणी उदक साठावन उरता. तशेंच हेर प्रश्न हुस्को करपी आसात. हे समस्येचेर उपाय काडपाची मागणी थळावे नुस्तें विक्रेत्यांनी केल्या. नुस्त्याच्या मार्केटान प्रॉब्लेम म्हणजे झाडवाले येता, आपली दोंपाची साफसफाई वयलो कचरो काडटा वयता. गटारे आसता ते वर्सान एकदां काडटा आनी त्या गटाऱ्याच्या कारणान वास मारता. ना म्हणून गिरायकाक तेजो वासाचो कितें जाता, कारण वास पेसाचे ना. रस्त्यार खंय तरी नुस्तें मागीर बरें आसता तें घेतले गेले. तुजे बरें फाटल्यातली साफसफाई ते सगळे मानाय जनता करूंक शकना. एका दिसाक ते आमचे सगळें करून आमकां दिता म्हणून आमचे सगळें बरें आसा. म्युनिसिपालिटीचो सहकार्य आमच्या खातीर बरो आसा. आमकां आमी म्हणना पूण हें जें कितें भितर साचता ताका वास मारलेलो आसता लोकांच्या नुस्त्याक. म्हाजे हिसपान जाल्यार 90% गिरायक कमी 10% गिरायक. तुमकां आतां हो बुधवाराक तुमकां कितलोसो लोक दिसता नुस्त्याक, कारण जितले आसा तेच्या 3 पटीन सुद्दां गिरायक ना. दुसरें रस्त्यार जेन्ना खंय मेळटा गाडी धाडिल्लें नुस्तें घेतलें गेलें. बाजारान तुका गाडी घेवन गर्देंतल्यान येवचें पडलें. आज मार्केट जे भाजयेचे लायिल्ले आसा ते सगळे रस्ते हे बंद केल्ले आसा. मदीं मदीं लावन तांकां हें करून हांगा बाजारान बुधवाराची तर अजिबात लोक येवंक सोदिना, कारण तांकां येवपाक येना, पार्किंग ना. दुसरी गोश्ट कशी आसा, तेंच्या तेन्ना बाजारान येवन हांगा वचच्या पेक्षा रस्त्यार मेळटा. ते कशें आसूं पण त्या रस्त्या वयल्यान नुस्त्याक आज वाव मेळोंक लागला. आनी जो गांवांचो लोक बाजारान येवन बसता पळय न्हू, तो गांवचो गोंयकार आसा. सादारणसर एक 30-40 जाणां तरी गोंयकार आसा, बाकीचे भायले आसूं. पण रस्त्यार जे बसता ते गोंयकार बसलेले आसना तुमकां. आनी हांगा सगळी घाण सगळी हें तें आनी हेजे हांगा निसरून पडटा लोक. तुम्ही कितें म्हणटा हे मेंटेन करूंक जाय, मेंटेन करूंक जाय. म्युनिसिपालिटीन. आनी हे सरावंडींग कितें घाण बी आसा? सरावंडींग घाण डेली आसता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हापसा बस स्टँडाची अवतिकाय जाल्या. एके वटेन कोयराच्या राशींनी लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात,
जाल्यार दुसरे वटेन रस्त्यांची चाळण जाल्या। हाचेर संबंधित विभागाची आड नदर जाल्ल्यान म्हापशेकार बरेच फुर्योज जाल्यात। म्हापशेचो बस स्टँड हो बरोच फामाद कितल्याशाच वर्सां पयलींचो बस स्टँड, पूण आयज आमी ह्या बस स्टँडाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती बरीच वायट आसा। खुबशे फावटी हांगा इन्स्पेक्शनां जाली, बट जी सुदारणा बस स्टँडाची जावपाक जाय ती अजून लेगीत जाल्ली ना। आयज आमी ह्या बस स्टँडाचेर पळोवपाक शकता जो आमी रस्तो आसा हो बरोच पिड्ड्यार आसा। हांगा आमकां डांबरीकरण जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळना। पुराय रस्तो जो आसा मातयेचो जाल्लो आसा आनी हांगा बरीच फोंडकुलां पडिल्लीं आसा। तशेंच आमी हांगा बस स्टँडा कडेन पळोवपाक शकता हांगा बरोच कोयर आसा। त्या भायर हांगा आमकां बियरीच्यो बाटल्यो सुद्दां पळोवपाक मेळटा, जेणे करून हांगा रातच्या वेळार कोण तरी लोक पिवपाक बसता आसतले आनी अशा वेळार खंय तरी संबंधीत यंत्रणेन हांगा कारवाय करपाची गरज आसा। आनी आयज ह्या बस स्टँडार आमकां इतलो कोयर दिश्टी पडटा, खंय तरी ही नितळसाण आयज जावपाची गरज आसा। बिकॉज आमी पळयलात कितलीशींच हांगा इन्स्पेक्शनां जाली, बट अजून लेगीत ह्या बस स्टँडाची सुदारणा जी जावपाक जाय ती अजून लेगीत जाल्ली ना। सो मागता ऑथॉरिटीज यांचे कडेन की जाता तितल्या बेगिना ह्या बस स्टँडाचेर जी कारवाय करपाक जाय, जी नितळसाण हांगा हाडपाक जाय ती हाडपाची गरज आसा। तशेंच आमी पळोवपाक शकता म्हापशे जे यार्ड आसा हे बरेच फामाद आसा आनी हांगासर आमी जेन्ना वयता तो रस्तो सुद्दां बरोच पिड्ड्यार आसा। सो मागता ऑथॉरिटी कडेन जाता तितल्या बेगिना तांच्यांनी कारवाय करून हांगासर हो रस्तो जो आसा बरो करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझेफ शेख। परतून घेवया एक वेवसायीक विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। राज्यांत सुके हवामान तिगून उरतलें, थंड वारें घोळटलें, दिसाची आनी राती कडेन थंडसाण जाणवतली। दनपरां खर उश्णताय आसतली। लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन मारला। दिसाचें तापमान सुमार 33 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा आनी रातीचें तापमान सुमार 20 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतलें। राज्यभर सुके हवामान कायम उरपाची शक्यताय आसा। 23 डिसेंबर मेरेन कांय वाठारांनी सकाळीं धुकें पडपाची शक्यताय आसा। सुके हवामान तिगून, नितळ मळबाचो अदमास, सकाळीं दव आनी धुकें। बिरेस्तारचें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस ते 20 डिग्री सेल्सियस। नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो।